सुटलो म्हणटकूच जालो एक प्रश्न न्हू चाललेले चोडणेकार थंय पब्लीक मिटींग घेता आनी तूं थंय वयतलो मरे म्हणून खंय एसेंब्लीचे म्हाका दिसता व्हिडिओ तुमी पळयला आसतलो त्या टायमार तिचें उत्तर कितें ना आपूण वयचें ना थंय ना आपूण वयचें ना थंय म्हाका दिसना असो खंयचोच प्रतिनिधी आपल्या प्लेसीर खंय तरी कितें जाता आनी त्या प्लेसीर वचनासतना रावता हें खंयच म्हाका 1.5 वर्सां पयलीं आमी सरकारान हांगासर आमचे 10 रुपयाचे 40 रुपया केले 20 रुपयाचे 80 रुपया केले तुमकां याद आसतली आनी आमच्या आमदारान येस म्हटलेले हो रेट बरो आसा जाणत आसतले की 3 महिन्या पयलीं जेन्ना रोड हांगासर त्या टायमार खंय तरी दोन एक जे मोठे इश्यू जे तोंडान आशिल्ले ते म्हणल्यार खंय तरी हे जाताले कंजेशन जाताले पळय आमकां खूब टायम मेळचो पडटालो आनी दोनूच एरिया आशिल्ल्या कारणान इश्यू जातालो सो आमचो जो चोडणेकारांचो एक डिमांड आशिल्लो तो म्हणल्यार रोडचे वांगडा ज्यो आमच्यो ज्यो टेक्निकल फेल्यूर आसा त्यो बी चालू करच्यो म्हणून आनी तो जो आमचो हे आसा पळय कितें म्हणटा तो आमचो जो मुद्दो आसलो पळय सरकारान मान घेतलो आनी तेजेच वांगडा आनी एक आमचो जो इश्यू आसलो तो म्हणल्यार खंय तरी ही फेरी तिकेट ही 10च्यान 30 जी केल्ली आसा ती खंय तरी तोंडा सारकेल्या गांवांत तर परवडना कारण खंय तरी आमी आयले नासलेल्या कारणान आमकां खंय तरी हांगासरल्यान तेवढेन वयतले जाल्यार खंय तरी आमकां फेरीच एक मात्र माध्यम सो हे इश्यू खातीर खंय तरी आमी खूब आमी फटफट केली फटफट करता आसतना खंय तरी आमचो जो स्थानीक आमदार आसा तेणी मदीं हे केलें मदीं तेणी इंटरफियर जावन खंय तरी तो म्हणपाक लागलो खंय तरी आपूण सिरियस आसा हे इश्यूचेर सो सीएमा कडेन व्हरता आनी ते करता आनी खंय तरी तो कसो आशिल्लो तो इश्यू आशिल्लो पळय तेजेर खंय तरी म्हाका आतां तरी दिसता डिवायड रूल तो आमचे कडेन येवंक सोदता आनी खंय तरी आमचे जे युनायटेड चोडणेकार ही संघटना आसा पळय तो पडपाक बॅड लक तेजे चोडणेकार वी आर नोन फॉर एज्युकेशन आनी आमी सगळी एकवट आसा एक रावता म्हणून आयज परत एक 4 म्हयन्यांचे मागीर आमी परत जे आमकां फटयल्ले आसल्या कारणान आमी परत ट्रान्सपेरंटाचेर खंय तरी ही पब्लीक मिटींग जी आसा पळय ती आमी घेतली आनी हेचे फुडें पब्लीक मिटींग उरची आमची एज्युकेशन उरचें ना आमी स्ट्रिक्ट तेजेर आमी स्ट्रिक्टनेस घेवन आमी फुडें वयतले आनी सपोज रूट आमकां बंद करचो पडत तो सुद्दां आमी करतले पूण कारण आमचें इतलेंच की जशें आमी थंय सांगलां परत चड इन डिटेल वचना हांव बट इन शॉर्ट सांगता आमकां आमच्या आमदारान शिनस दिल्लें आमी हांगा जेन्ना एज्युकेशन सुरू केल्लें आमचो फेरी फेर आसा कित्याक ही आमची लायफलायन आमकां जर चोडण्याच्या भायर सरतलो आमकां आनी कांय ऑप्शन ना आमी जर GMC वतलो किंवा पणजे आमचे भुरगे कामाक वता जाल्यार आमकां आनी ऑप्शन कांय ना सो आमची लायफलायन सो हे फेरी चार्जीस पयलीं 10 रुपया आसले मागीर रोरो हाडून 30 केले सो आमचो डिमांड एकूच आसलो की ते 10 रुपया करचे म्हणून ते 10 रुपयांक लागून आमी एज्युकेशन सुरू केल्लें आमकां आमचो आमदार स्थानीक आमदार बाबा शेट हो मदीं पडलो आनी आमकां सांगलें आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण एज्युकेशन घेतना करता म्हणून बट तेणें मागीर फुडें वयता आसतना जालें ना तेजे कडेन तो म्हणपालो सीएमा कडेन आमकां व्हरून मेळयता तुमी येया सीएमाक मेळुया तेणें मध्यस्थी करून सीएमा कडेन व्हेलें आमकां तेजी इनकेपेबिलिटी ती हेडे जालें ना तें कारण आमदाराची हें आसपाक जाय धमक आसपाक जाय कॅपेसिटी आसपाक जाय की बाबा आपलो मतदार तो आपणें ताका करून दिवपाक जाय तें जालें ना तेजे कडेन म्हणून आमकां सीएमा कडेन व्हेलें सीएमा कडेन आमी गेले सीएमान आमकां एश्युरन्स दिलें अशें दिलें की बाबा चल जालें तुमचें करता 10 रुपया न्ही तें करता आपूण सो सीएमानूय तें केलें ना म्हणजे अक्षरशः आमकां ह्या दोगांयनी फटयलें आमकां म्हणटा आसतना आमच्या चोडणेच्या गांवच्या लोकांक अक्षरशः फटयलें ते बी फटोवपाक ऑलमोस्ट 1-2 म्हयने आमकां तितूनच दवरले तेंच्यांनी आनी कांयच जालें ना आयज मेरेन सो आमी कशें आसा तांकां दिसता आसतलें आमी विसरले म्हणून सो आमी विसरूंक ना आमी 2 म्हयने वाट पयली कशें आसा सीएमान आश्वासन दिलां सो तेज्या उतराक 1-2 म्हयने वाट पयली आमी फॉलोअप करताले बट आयज मेरेन जावंक ना सो आमकां हो इनिशिएटीव घेवन आमकां फुडलो स्टेप घेवन आमकां एप्लिकेशन आतां आनी खर करचें पडटलें जें करून आमी आतां स्टँड घेतला की फुडले आमी तांकां एक 4-5 दीस दिल्या केलें जाल्यार बरी गजाल ना जाल्यार हांगा मतदार उठलेलो आसा सद्या सो तुमकां आनी वेगळें सांगपाची गरज ना कितें जायत तें सो आमी हो आमचो जो डिमांड आसा जो रोड फेरी बोटीन 10 रुपया आमचे घेवचे प्रत्येक पडलेला ते आमी मागता इतलो आमचो स्टँड आसा इतलो आमचो डिमांड आसा
कशें म्हाका खबर आसा की ही फेरी हो डिमांड आमचो बऱ्याचशा वर्सां पासून आसलेलो, कारण हांगासर जी अडचण जाताली दोनूय सायडीकसून पीक आहाराचेर की लोक हांगासर कमीत कमी 1.5-2 वरां उरताले, म्हणून आमचो एक व्हडलो लॉंग टायम डिमांड आसलेलो की हांगासर रोरो फेरी येवची, जेणे करून मुवमेंट जे आसा एक्रॉस द रिवर ते फास्ट जावचे. आनी ते 2 म्हयन्या पयलीं 2-3 म्हयन्या पयलीं हे रोरो फेरी हांगासर सुरू जाल्यो. पण कशें आसलेलें की हे एसेन्शियल फेरी असल्या कारणान सगळ्यांची इच्छा आसा की जी पयली जी फेरी रेट आसलेले प्रायसीस जे आसलेले फॉर 4 व्हिलर्स ते तशेंच आसचे, कारण ही एसेन्शियल फेरी आसा. आमी कितें रोरो फेरी येवन एक्स्ट्रा पयशे दिता अशें केन्नाच म्हणूंक नासलेलें. आनी ताका ती एसेन्शियल फेरी आसल्या कारणान आनी लोकांक ह्या वटेनसून त्या वटेन जे रिवर क्रॉस करता तांकां आनी कांयच ऑप्शन नासल्या कारणान ही एक जी पयली फेर आसली आमी फ्री मागना, एक 10 रुपीज जे पयलीं आसलेले तेच आसचे, कारण लोकांक ऑप्शन ना. पणजे जर वचून कनेक्ट जातले जाल्यार आनी ऑप्शन ना, रिवर क्रॉस करतले जाल्यार आनी ऑप्शन ना, म्हणून हें करपाक जाय आसलें. त्या प्रमाणे रोरो फेरी जाल्यो. पूण विशय कसो जालो की रोरो फेरी जाल्या उपरांत हांगासर जे 4 व्हिलर्स हांगासून त्या वटेन क्रॉस करता आनी जे लोक रेग्युलर कामाक वयता प्रत्येक 4 व्हिलराक 30 रुपया चार्ज केले गेले. आमी बरेचशे वेळा रिक्वेस्ट केले सीएमाक हांगासर लोक वचून मेवळे, आमदाराक कितके फावटी मेवळे, पूण त्याचो रिजल्ट आजून ना. सीएमान इवन कमिटमेंट दिल्लें की आपूण 8 दिसां पयलीं 8 दिसांनी करता म्हणून हे विशयाक 2 म्हयने जाले आतां, तरी आसतना हेचो कांय रिजल्ट येयल्लो ना. सो आयज सगळे लोक हांगासर एकठांय जाल्या की गव्हर्मेंटाक अपील करपाक लागून आनी गव्हर्मेंटाक याद दिवपाक लागून की हें बेगींतल्या बेगीन जर जायना जाल्यार चोडणान हांगा फेरी पॉयंटाचेर एक व्हडली चळवळ जातली. आतां ही जी चळवळ आहा ती प्रत्येकाच्या हक्काची चळवळ आसा, कोण स्वताच्या स्वार्था लागून करिना, कारण ही जी आसा ती एसेन्शियल सर्वीस आनी प्रत्येकाक ती एसेन्शियल सर्वीस आपल्या हक्का प्रमाणे मेळची असो एक विशय आसा. आनी ताका लागून आयज सगळे लोक हांगासर एकठांय जाल्ले, जेणे करून फेरी प्रायसीस आसा ते देंवचे. त्याच बरोबर हांगासर जे फेरीचे जे एम्प्लॉईज रिक्रूट केल्ले आसात ते सगळे आवटसायडर्स आसात. गोंयांत इतकें अनएम्प्लॉयमेंट आसा आनी इतकें आसतना जे गोंयकारांक हांगासर जे जॉब मेळपाक लागले, खास करून चोडणेकारांक जे हांगासर इफेक्टेड आसात, जे हांगासरले लोकल्स आसात तांकां मेळपाक जाय आसलें, न दिता सगळे भायले हाडून ट्रेन आसा अंतण आमकां कांय खबर ना, कोण खंयसरले आसा कांय खबर ना, तांकां हांगासर जॉब दिल्ले गेला. हेचो आमी निशेध करता आनी हांगा लोकलांक ते जॉब ते मेळचे. आनी त्याच बरोबर जे हांगासर जे भयंकर गव्हर्मेंटाचे पयशे जे हांगासर डेली जे फ्युअल घालपाक लागून किंवा जे मंथली जे पेमेंट येता इन लॅक्स ऑफ रुपीज एका म्हयन्याक तांकां कमीत कमी 1 कोटीच्या आसपास पेमेंट केलो वयता अननेसेसरी, जे प्रायवेटायज केल्ले आसा. हें जें आसा तें गव्हर्मेंटाच्या अंडर येवचें आनी गव्हर्मेंटान हे फेरी सर्विसीस हँडल करची अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. आनी ताका लागून आयज चोडणेकार हांगासर सगळ्या इतर सगळे जे समाजांतले लोक आसात जे फेरी यूज करता आनी ताका विशय हो आपलोसो दिसता अशे सगळे लोक हांगासर एकठांय जाल्ले. आनी हें आंदोलन जर बेगींतल्या बेगीन सरकारान जर निवाडो काडलो ना जाल्यार हें आंदोलन आनी वाडपाची शक्यता आसा आनी ताका आमचो सगळ्यांचें समर्थन आसतलें. खंय तरी तुमी 4 दिसांचो अल्टिमेटम दिल्लो सरकाराक, कित्याक म्हणून एक्झॅक्टली आतां सोमारच्यान 4 दिसांचो अल्टिमेटम दिल्लो आसा आनी तेजी जी स्ट्रॅटेजी आसा ते 4 दिसांनी चल्ले वय. जर हो विशय सुटलो ना जाल्यार हें गव्हर्मेंटाक बऱ्यापैकी एक व्हडलो एक झटको बसतलो हांगासर जो निर्णय घेवपाचो. आनी तो कितें करतलें आमी सांगूंक ना, पूण हांगासर एक मोठ्या आंदोलनान मोठ्या पद्दतीन कितें तरी जावपाचें जेणे करून गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट वॉर्निंग वयतली आनी तें नक्की जातलें. जेन्ना सगळे युनायटेड चोडणकर जाल्यार खंयच्याय चोडणाच्या ग्रुपान जेन्ना पब्लीक मिटिंगे खातीर खंयच्याय इश्यू खातीर पब्लीक मिटींग आनी सगळ्या लोकांक कॉल आवट करता तेन्ना हांव आनी म्हाजी टीम सगळे भुरगे म्हाज्या बरोबर जे आसा ते सदांच त्या मिटिंगेक हजर आसता. आयजूच तेजो तो प्रकार जातलो. रोरो फेरीचो इश्यू आयचो आनी कालचो न्हू, कितलेशे दीस जाले सगळे गोंयभरान पळयला की रोरो फेरी कशी त्रास करता, रोरो फेरीचे मॅनेजमेंट कशे त्रास करता आनी रोरो फेरी खातीर कशे चोडणाकारांक आनी चोडणाचो रोड घेवपी सगळे बिचोलकार आनी मयाकारांक त्रास जाता पळय हे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आतां हे सगळें चालू आसतना हो प्रोटेस्ट करप, हे क्वेश्चन करप, सरकाराक क्वेश्चन करप हे खूब चालू असलें. पण हो खूब पेंडींग एक गजाल आसली की ती पेंडींग गजाल की आमी एक मिटींग घडोवन हाडची, युनायटेड चोडणकरांनी एक मिटींग घडोवन हाडची आनी त्या मिटींगे अंडर आमी खंय तरी सगळ्यांनी एक एकवट दाखोवचो आनी ते एकवटाक घेवन हो इश्यू सॉल्व कसो करप तेजेर विचार करचो. हेजेर एक खंय तरी एक विचार चालू आसलो आनी तो विचार खंय तरी मातसो लांबणीचेर पडलेलो. कित्याक म्हाका दिसता युनायटेड चोडणकराच्या ग्रुपाचे लोक आमदाराक मेळ्ळे ना, आमदारान एका म्हयन्याचो तांकां टायम दिल्लो आनी त्या टायमा खातीर खंय तरी म्हाका दिसता तेंचेर विश्वास दवरलो ह्या लोकांनी आनी चोडणाच्या लोकांनी. आमकां नसलो, हांव प्रत्येक फावटी तेंचे जे लोक आसा युनायटेड चोडणकराचे तांकां हांव सांगतालो की कांयच जावचें ना, कांयच फायदो ना, कित्याक तेजेर विश्वास दवरून कांयच फावचो ना. तो आमकां एजिटेशन करपाक जाय. म्हजो पयल्या दिसा पासून हे आसलो, कित्याक तुमी पयला आसलो हांवें व्हिडिओ काडून न्यूजांनी वचून
सगळ्यांना सांगलेलं आसा की इशू सॉल्व आमी रस्त्यार देवल्या शिवाय आमी क्वेश्चन केल्या शिवाय सॉल्व जावचो ना. आमदाराक कोणी तरी बरो म्हटलो नाल्यार सरकाराक कोणी बरें म्हटलें आनी तेंचे कडेन वचून मिटिंगे घेतल्यो म्हणून हो इशू सॉल्व जावचो ना. कित्याक हे इशू सॉल्व करपाकूच ना. हे आमी जेन्ना हांगा रस्त्यार येतले, आमी जेन्ना कितें तरी करपाक फुडें सरतले तेन्ना खंय तरी हो इशू सॉल्व जातलो. आनी आमचे कडेन कापास्तच आसा. हांव चोडणेकारांचो, हांव फक्त युनायटेड चोडणकाराकूच म्हणना, प्रत्येक चोडण्याचो लोक जेन्ना एकवटान एकी कडेन येतले इशू खातीर पॉलिटिक्स सायडीक दवरून आनी इंटरनल पॉलिटिक्स सायडीक दवरून तेन्ना खंय तरी हो इशू सॉल्व जातलो. आमदार करतलो, आमदाराक वायट म्हणून फायदो ना, खंयचे CM करतलो, CMाक वायट म्हणून फायदो ना, नाल्यार खंयचे तरी डायरेक्टर आनी R&D मिनिस्टराची बरेपणां घेवन खंयच कोण वचपाचो ना. आनी गरजूय ना आमकां खंय तरी त्रास जाता, हांगा ट्रॅव्हल करता तांकां त्रास जाता, खंय तरी एक हांगा रोरो फेरी हाडून खंय तरी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट केल्लो आसा, सर्विसीक मिसमॅनेजमेंट आसा. हांगा एक वर रावचें पडटा लायनीक. दनपारच्या वेळार तर तुमी 4 मिनटाची फेरी म्हणटा ती हांगा 12 ते 15 मिनटां लागता. दनपारचे 12 ते 12:30 घेवन पळय तुमी हांगा कितें हालत आसता ते. आनी आमी उलयता, आमी रागान उलयता. आमी हांगा खंयच्या राजकारणा खातीर ना आनी आमी हांगा कोणाची बरेपणां घेवपाक ना. म्हाका हांगा वायटपण जाल्यार जाता, पण सर्वीस लोकांक सारकी मेळपाक जाय हो म्हाजो मुद्दो आसा. आनी ह्या मुद्द्या खातीर हांव चोडणाच्या प्रत्येक मनशा खातीर ह्या मुद्द्या खातीर जो आसा पळय तेच्या बरोबर हांव आनी म्हाज्या बरोबर जे भुरगे आसा पळय ते 100% आसतले. आनी त्याच उतरा खातीर जे अश्विन चोडणकर आमचो भुरगो आसा तेणी म्हाका कॉल आउट केलो की बाबा ह्या आमी एक युनायटेड चोडणकरांचो हे करता, सो तूं आसपाक जाय. हांवें ताका सांगलें हांव आसतलो. आनी आयज ह्या तेंच्या युनायटेड चोडणकर ग्रुपाच्या प्रोटेस्टाक हांव येयलो आनी हांवें म्हाजे प्रश्न आनी जे विचार आसा ते मांडले. तशेंच तेंचे फुडें फावट जर तेंच्यांनी एजिटेशन कॉल आउट केलें जाल्यार त्या एजिटेशनाकूय हांव आसतलो. हें म्हाजें उतर आसा. आनी इशू चड ते कशें कितें करता म्हाका खबर ना, पण हो इशू आयज पर्यंत हांव तेंची वाट पळयतालो. आयज पर्यंत म्हाका जाय आसलें की युनायटेड चोडणकर कितें करता की आजून पर्यंत ते कुठेच त्रास काडटाले आनी आमी खंय तरी भायरसून हें करताले. म्हाका खंय तरी पॉलिटिक्स मिक्स करपाक जायना की हांव तर डायरेक्ट येयलो जाल्यार म्हाज्या फाटसून जो एक बॅनर आसा तो बॅनरूय इनवॉल्व जाता एज अ पॉलिटिकल पार्टी. सो म्हाका तें करपाचें नासलें. पण हेच्या फुडें आयच्यान आमी मोकळे आसा हो इशू हातीन घेवपाक आनी हांव तो घेतलो. आनी 100% चोडणाकारांक घेवन कसलेच आनीक भानगडी करिनासतना आमी हो इशू कसो सॉल्व जावचो ना आनी कसो जातलो ते आमी पळोवन घेतलो. देव बरें. जेन्ना एक जर इशू येता चोडणाकारांक येता किंवा आमच्या बाकीच्या प्लेसीचेर येता पळय तेन्ना आमी सदांच धांवन वयता आनी एकामेकाक भावा भयणा प्रमाणे आमी वागतात थंयसर. हो इशू जो आसा पळय तो नवीन असो इशू न्हय. तेंची आतां रहदारी वाडलेली आसा. लोक भायल्या वाठारांचे खूब हेवटेन येवपाक, कारण हो एकूच रूटच आसता जो GMCक वयता, जो वेर्णा वयता, जो पणजे वयता आनी अशे कितकेशेच लोक सकाळ फुडें कामाक वयता, रातचे घरा वयता. एक 2 पीक आवर्स आसता, एक सकाळची आनी सांजची. तेंचे स्टार्टींग पासून कितें आसता रिक्वेस्ट कितें आसली आनी तेंचे डिमांड कितें आसलो की आमकां जी पीक आवर जी आसा पळय ती थंयसर 5 किंवा 6 फेरी आसची म्हणून. कारण हांगासर लायनी ज्यो लागता पळय जवळ जवळ 1 किलोमिटर लायनी लागता आनी एक गाडी जर तेवटेन क्रॉस करतलो जाल्यार 1 तास 1.5 तास वयता. म्हणजे तुमी चिंता जर एका पेशंटाक जर GMC व्हरपाचो आसा जाल्यार तो 1 तास हांगा ताचो वेस्ट जाता. तर एका फुडें ट्रिटमेंट टायमार मेळटले, ते एपॉयंटमेंटाच्या टायमार मेळटले, दोतोर मेळटलो काय तो व्हडलो प्रश्न चिंता आसा. बरें, तेंचो डिमांड जेन्ना पळय गव्हर्मेंटान हें केलो की रो फेरी म्हणून हाडली, तेजेर हांव सविस्तर वचना. कितक्या कोटींग हाडली, तांकां कितके डिझल दिता, कितके तांकां फायदो उरतलो ते आमी वचना. कारण ह्याच जेन्ना पळय एसांब्ल्या दिली पावसांची जी एसांब्ली आसली पळय तेन्ना एसांब्लीक तेंच्यांनी हांगासर पब्लीक मिटींग कॉल आउट केल्ली. ते एसांब्लीक प्रश्न मांडपाक जायना म्हणून तांकां लोकल जो आमदार आसा पळय तेणी तांकां सांगलें की तुमचो मिटींग दवरा, आपूण एक 8 दिसां भितर एसांब्ली सोंपली जाल्यार की CMा कडेन तुमचें अपॉयंटमेंट घेता आनी हो प्रश्न निवयता आमकां. जे तुमचे डिमांड आसा पळय ते फुलफील करता म्हणून. तेज्या उपरांत तेणी जवळ जवळ 15-20 दिसां भितर म्हयन्या भितर तो CMा कडेन गेले. CMान तांकां दोगे जे आमचे सदस्य आसा ते संघटनेचे तांकां दोगांक तेणी आपूण दिलो. आनी तेन पयलीं आमदारान जे हो प्रश्न पब्लीक बरोबर तेंचे स्वताचो प्रश्न मांडिनासले ते हांकां तेणी एक पदवी दिली आत्मा म्हणून. आतां ही आत्मा जर तुज्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जर तुमच्या कडेन डिमांड करता आनी खंय जर हक्काचेर जर मागता जाल्यार तूं तांकां आत्मा करता म्हणजे तूं तांकां मारूनच उडयता अशें जालें न्ही. हे कितके पर्यंत खरें आनी खोटें तें तेणीन विचार करपाक जाय. तेज्या उपरांत तेंची मिटींग जाली CMा कडेन आनी CMान सांगलें की तुमकां चोडणाकारांक जे 35 रुपया आसता पळय तो 10 रुपयाचेर हाडून तुमकां पास सिस्टम करता म्हणून. आनी विदीन 8 ते 10 डेज हांगासर म्हणटालो पास कावंटर करता म्हणून. 8 दीस जावन 10 दीस जाले, 15 दीस जाले, म्हयनो जाले, 2 म्हयने जाले, 2.5 म्हयने जालो. आतां अशें आयकता की तो R&D मिनिस्टरान खंयसर ती फायल टेबलार दवरलेली आसा म्हणून. अरे
सीएमान गोंयच्या सीएमान जेन्ना उतर दिलें आनी करता म्हणून सांगलें 8 दिसां भितर जाल्यार हे इके उरता कित्याक हो एक प्रश्नचिन्ह आसा म्हणजे सीएमा वयर आनी कितकेशे सीएम आसा असो हे आयज गोंयकारांक दिसून येता हांगासर.